This program is brought to you by Agio. चल रे गोंयकार, कर रे कांतार, कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड. रचून गितां, बरोवन मोतां, बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड. प्रुडंट मिडिया, माणकां मदयां, जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड. तुमच्या मुखार गुंतून विचार, कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इस्तानो आयच्या माणका मतें कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीक येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या मदें असोच एक ल्हानांतल्यान व्हड जायत गेला असो एक कलाकार. म्हणटच ह्या कलाकारा बरोबर आमी भासाभास करुया आनी ताचो वावर जो तियात्र पालकार तो कसो भितर सरलो हें थोडें भोव जाणा जावन घेवया. आयचो आमचो मानेस्त तुषार मांजरेकर. तुषार बाब आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. देव बरें करूं सर. तुषार बाब, तियात्र एक ह्या कलेंत तूं कसो मिसळ जालो? सांगपाचें म्हटल्यार सर हांव एक्सिडेंटल तियात्रिस्ट. 2007 हांव चवथीक आसलो आनी एक तियात्राक 8-9 दीस आसता म्हटल्यार म्हाका एक कॉल येता की एकटो कोण तरी बॅकआवट जालो. आमचो शेजारी एकटो एक्टींग करतालो तियात्रान. तो म्हाका सांगता, तुषार एक रोल आसा, करपाक जाय. हांवें म्हटलें खंयचें नाटक रे? आमी नाटकान करून येयल्ले आसले बारीक बारीक. नाटक न्हू रे, तियात्र म्हणटा. हांवें म्हटलें तियात्र बाबा केन्ना करूंक ना. कांय ना रे, 4 पड्डे आहा म्हणपालो. फस्ट थींग म्हणल्यार म्हाका पड्डो म्हटल्यार कितें तें खबर ना. ओके, तो म्हणपालो यो कितें तरी थंय वचून दाखय म्हणपालो. दोनूच सीन आहा म्हणपालो. कांय ना, सीन रे, पड्डे म्हटल्यार सीन म्हणपालो. सो असो करून हांव ऑगीच्या तियात्रांत पावलो. एक कॅरेक्टर दिलो म्हाका, रॉक्सन, कॉमेडी कॅरेक्टर. सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका इतलें इजी पडलें तें, कित्याक म्हाजे कडेन एक्सपेक्टेशन कोणाचीच नासली. एक्सपेक्टेशन 0. कित्याक तांकां विदीन 8 days बाबा तो बाय हार्ट 4 पड्डे ते बाय हार्ट करून येतलो काय ना तें टेंशन आसलें. आनी हांव तेन्ना जस्ट एक 2007 म्हटल्यार व्हडलोसो म्हाका कांय एक्सपिरियन्स म्हणटा तो ना. भुरगो आनी वॉयस मॉड्युलेशन तसलें बीन कांयच आमकां खबर ना. सो ते टायमार शिरीश नायक हो आमकां डायरेक्टर मेळ्ळो. सो तेणी एक्टींग म्हटल्यार कितें पळय तें शिकयलें. तें फस्ट हांव एक्चुली टॅक्निकल डायरेक्टराच्या अंडर काम केलां म्हणटा तें तियात्रान. सो तेज्या उपरांत मागीर कोण कोण मेळत गेले आनी तियात्र प्रोसेस स्टार्ट जालो. आतां 2007 आनी आज 2022 हो इतलोय काळ तियात्राची वाटचाल तुका कशी जाली? वाटचाल म्हटल्यार सर एवरी इयर एक न्यू तियात्र येयलो. आनी अशें नासलें की सर आमी शोज करताले, फक्त तियात्र करतालो. जे ऑगी डिमेलो डायरेक्ट करतालो, जावं रायटींग तो करतालो तियात्र. सो एवरी इयर तेजे न्यू टॉपिक्स आसताले. सो एवरी इयर एक न्यू एक्सपिरियन्स मेळटालो कितें तियात्राचो. आनी सर जालें कितें, 1-2 वर्सां तियात्र ऑगी खंयच्या तरी कारणाक लागून करूंक पावूंक ना. सो त्या टायमार म्हाका ऑफर येयली कलंगूटच्या तियात्रान. आनी हे सगळे तियात्र सर हांव उलयता ते फक्त कॉम्पिटिशन. अदर देन कॉम्पिटिशन हांवें आजून एकूय तियात्र करूंक ना. पूण हे कॉम्पिटिशनाचे तियात्र जातात, हे तियात्र केन्ना तरी कॉमर्शियली दुसऱ्या गांवांत जावं तशें जाल्या सर. तशें जाल्या. तो कितें एक्सपिरियन्स? प्रत्येक गांवांत सर इतलो लोक एप्रिशिएट करता बॅक स्टेज येवन सुद्दां सर. तेका लागून डिफरंट आमी गांवांनी पावले तियात्राचे थ्रू. सालिगांव म्हणा तुमी, खंयचे कितलेशेच एका जे थोडे कशे आसले सर, प्लेसीस आमकां खबर पासून नासले. आमकां बसीन बसून व्हरताले तेन्ना आमी वयताले सावड्ड्या आनी खंय खंय. सो तशें जालें. पूण तियात्र आनी नाटक, आतां तूं नाटकानूय तुवें भुमिका केल्यात, जावं थोडी भोव ह्या तियात्रांतल्यान मुखार सरोन डायरेक्शनाचोय थोडो भोव भार तुवें सांबाळ्ळा. म्हणटच ह्या तियात्राच्या मोगान तूं कितलो पडलो?
जितलो मोग म्हाका एक्टिंगेचो आसा तितलोच मोग म्हाका नाटकाचो आनी तियात्राचोय आसा. सो डायरेक्शन सुद्दां सर कशें जालें, एक बी ग्रुपाचें एक तियात्र आसलो सर. सो ऑलरेडी कितें जाल्लें सर, डायरेक्शनाक सगळे बिजी आसले. सो ओगीडी मेलो म्हाका म्हणपाक लागलो, तुषार तूं इंट्रस्टेड आसा करपाक? हांवें सांगलें इंट्रस्टेड आसा, पण म्हाका खबर ना हांव कितले पर्यंत करतलो पळय तें. सो मागीर कोणाचो हेल्प घेवन, जशें तुमचे सारके सर कोण आमकां मेळ्ळे अशे लाभले, सो तुमचे कोणाचे अशें हेल्प घेवन आमी मातशें केलें सर. आनी त्या वर्सा फर्स्ट टायम सर म्हाका तियात्र एका 3rd प्लेस मेळ्ळी सर डायरेक्शन. आतां तियात्राची वेगवेगळी हांगा आसात. एक म्हणजे तियात्रांत कॉमेडी, कांतारां आनी मेन प्ले. हातूंतलो खंयचो भाग तुवें हाताळ्ळा, म्हणजे तुवें एक्टींग केलां? एक्टींग सर कॉमेडीनूय केलें, प्लस पार्थ कितें आसा पळय तितून केलें सर. कांतारांनी सर आमी तितले ना सर, कांत बीन 1-2 कोणा वांगडा सर जस्ट एक डिओ टायप 2 लायन्स अशें म्हटलें सर. ओके. पण मेन एक्टिंगेचें. हय, तियात्राक म्हणजे आतां नाटक आनी तियात्र हाचें कंपेरिजन जर केलें जाल्यार तियात्रांत खूब कितें वेगवेगळें दिश्टी पडटा. सो तुजें चड आवडीचें कितें, नाटक काय तियात्र? सर दोनी आपल्या जाग्यार सारके आसा सर. आनी नाटक आनी तियात्रान कंपेरिजन ना सर. एक्चुली कंपेरिजन ना. कित्याक जाणा सर, कंपेर करूंक मेळत ना आमकां. नाटक म्हणटा तें प्युअरली एक्टींग स्किल्स कितें आसा पळय ते. वेरेज तियात्र आसा, एक्टींग आसा सर तितून, कांतारां आसा, म्युजिशियन्स आसा. सो दोनूय हांकां आमी कंपेर करूं शकना. सपोज आमकां 1 मंथ दिलो, 1 मंथान आमी एक प्रोजेक्ट रेडी करपाक जाय जो तियात्र म्हणया आमी, सेकंड प्रोजेक्ट करपाक जाय एक नाटक. सो म्हाका फूल कॉन्सन्ट्रेशन दिवपाक मेळटा एक्टिंगेचेर. सो एक्टींग म्हाका इम्प्रूव करूंक मेळटा कितें कितें करपाक. वेरेज एक तियात्र जेन्ना करता पळय, तियात्रान कितलेशेच आर्टिस्ट, कितलेशेच ते मॅनेज जावपाक जाय सर. सो दोनी आपल्या जाग्यार सारके आसा. म्हाका एक्टींग आवडटा सर. ते तियात्र जावं ती नाटक जावं सर, एक्टींग आवडटा. पूण तुषार, तूं जेन्ना तियात्रान न्हेसलो, तुजे शेजारी सरभोंवतणचे तांचे भितर कसली क्रेज तयार जाली? जे तुजे कॅथलीक भाव, कित्याक कॅथलीक म्हणलें काय ना तियात्र असो एक समज आसा, पूण आज आमचे कितलेशे हिंदू भावूय तियात्र न्हेसतात. पूण त्या मानान तुका कितें अनुभव मेवला, तुजे शेजारी, फ्रेंड्स? फर्स्ट थिंग सर, डिफरन्शिएशन केन्नाच जावंक ना. म्हणजे कोणीच अशें जावंक ना ओके बाबा तूं हिंदू म्हण तुका हितून त्रास जातलो. लँग्वेज वायज आतां सुद्दां हांव सुद्दां आतां कितें उलयता पळय अशें मे बी आमी तियात्रान उलयनासतले. सो थोड्यांक डावट मारतालो बाबा हांव आतां कसो उलयता तेजे प्रमाणे हो तियात्र करतलो काय ना. तियात्र म्हणल्यार एक कॅरेक्टर, एक रोल म्हटल्यार एक कॅरेक्टर. सो फाल्यां सकाळ हांव पिटर करतलो, हांव पेद्रू करूं, काय हांव राम करूं जाल्यार श्याम करूं, एक कॅरेक्टर. सो त्या कॅरेक्टराचे हावभाव जावं तेजे एक्सप्रेशन जावं तेजे वे ऑफ टॉकिंग, सो ते हांवें एडॉप्ट करपाक जाय कितें आसा पळय तें. सेकंड थिंग, थोड्यांनी बॅक स्टेजीन अशें म्हटलें अरे तूं कोंकणो रे, गोमोंक ना अशें पासून येवन सांगपी आहा लोक. कित्याक आमी तो कॅरेक्टर जेन्ना करताले पळय तेन्ना भितर फोकस रावताले बाबा हे कॅरेक्टर बाबा हो असो उलयतलो. मे बी आमी मिस्टेक्स केले आसतले, पण आमी मॅक्सिमम एफर्ट घालताले तो कॅरेक्टर बाबा तसो दिसपाक जाय म्हणून. आतां तुवें फाटलीं 10-12 वर्सां शिगीत तियात्र केल्यात, म्हणजे एक म्हणटा एक 10-12 वर्सां चड अदमासान जातली काय चड जातली सर. हय, पूण खंयच्या तियात्रान तुका एक बरी भुमिका जी तुकाय आवडल्या आनीक तुवें लोकांकूय खुशाल केल्यात? पिसूड नाकात म्हणून सर एक तियात्र जाल्लो सर 2008. सो तो एक सर म्हाजो क्लोज तियात्र आनी म्हाका एक्टींग करपाक आवडलें एक्चुली सर. कसली भुमिका केली सर? एक मेन कॅरेक्टर डेरिक डिमेलन केल्लो सर आनी तेजो चेड्याचो कॅरेक्टर हांवें केल्लो आनी नेगेटीव कॅरेक्टर पेद्रिना डिमेलन केल्लो. सो तो एक तियात्र क्लोज आसा कित्याक सर त्या तियात्राक लागून फर्स्ट टायम नॉन कॉमेडी कितें तरी केल्लें हांवें. नाजाल्यार पयलीं कशें आसतालें नाटकांनी आसतालेंच, आमी नाटक कशें काडटाले एवरी इयर जे एंटरटेनींग आसूंक जाय, एक स्टोरी आसपाक जाय. आमी जे देवळा कडेन जावं खंय नाटक करताले तितून कॉमेडी आसल्या शिवाय लोक रावना.
सो मातशी कॉमेडी आसून सो कॅरेक्टर आमचे नॅचरली आमी कॉमेडीच्या हितूनूच करताले. सो तो फर्स्ट तियात्र वेरीन हांवें एक नॉर्मल कॅरेक्टर वेरीन कांयच कॉमेडी म्हणटा ती ना, नॉर्मल कॅरेक्टर तो आनी लोकांनी एप्रिशिएट केलो तो कॅरेक्टर. आतां तियात्राचे कलाकार चड असतात नाटका परस, आनीक हे जे कॉर्डिनेशन जो सांगात एकामेकाचो तो कसो कित्याक मेळटा? सर एक ॲड करूंक सोदता सर. एक गेल्या वर्साचो गॅप सोडून आदल्या वर्सा आमी एक नाटक केल्लें 4 जाणांचें. सो डायरेक्ट केल्ले माधुरी शेटकर आनी मेन लीड कॅरेक्टर केल्लो सलील नायक. तो म्हाका दिसता गोंयचो एक फायनस्ट एक्टर. दिसतालें कितें स्टेजीर आमी 4च जाणां आसा कशें. बट तुमकां एक फोटोग्राफ शेअर करता मागीर जो फाटल्यान आमची टीम कळटा कितलीं जाणां आसा ती. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आमी 20 जाण तरी काम करताले ते एका लागून. एक तो 4 जाणांचो एक आनी म्हाका असो ल्हानसो इल्लोसो कॅरेक्टर आसलो सर, भितर चड व्हडलो नासलो सर. पूण स्टेजीर कितें दिसता आनी बॅक स्टेज आर्टिस्ट सर खूब जाण आसता. सो मे बी ते खंय तरी लायमलायटान येयना त्या टायमार, फाटल्यान आसता. सो तशे एक्टर्स सर खूब जाण आसता फाटल्यान. ना पूण तियात्राचे जे आर्टिस्ट आसात, कारण थोडे फकत कांतारांच म्हणटात. हय सर. हय. सो म्युजिशियन वेगळे असतात, जावं बॅकग्रावंड म्युजीक जावं लायट इफेक्ट हे सगळे वेगळे. तरी पण ओवरऑल कॉर्डिनेशन तियात्रा बाबतींतल्यान म्हणजे कॉर्डिनेशन सामकें गरज आसा तियात्र. गरज आसूंकूच जाय सर. एका बिटाचेर कातार जर स्टार्ट जाता सर म्हणजे सगळें शार्प आसपाक जाय. कितले सर तियात्र दोनाय हितून शार्प आसपाकूच जाय सर. इन केस एक्टींग सुद्दां करता नाटकान सुद्दां आनी हितून कितें जाता सर, जेन्ना कॅरेक्टर्स चड आसा जावं आर्टिस्ट चड आसा तेन्ना सर कॉर्डिनेशन सारकें मस्ट. एक कातार सोंपताच दुसऱ्या कातारिस्टान परत येवन ते कातार प्रेजेंट करपाक जाय. तेच भितर कंटिन्यू जातली सर म्युजीक. सो हे आमकां न्यू एक्सपिरियन्स. आमी कितें करताले सर, जेन्ना न्यू आसता तेन्ना आमची पार्ट जाली, पार्ट ना तेन्ना ते सायडीच्या पड्ड्यान येवन ते कातार पळोवपाचें. म्हटल्यार कितें कशें कितें रोखडेच सर एक बिटाचेर रोखडे कातार न्यू स्टार्ट जाता. जावं ते कातार स्टार्ट जावन नेक्स्ट लायट येवच्या पयलीं आमी पड्ड्या फाटल्यान रेडी आसपाक जाय आमचे सीन घेवन. आमी हे पळयताले सर, समरी पळयताली. 2 कातार आहा, 2 कातारा फाटल्यान आमचे सीन. सो सेकेंड कातार ऑलमोस्ट हाफ जावच्या टायमार आमी रेडी आसपाक जाय आमचें पोजिशन घेवन. सो हे सगळे सर आसपाक जाय तितून. वेरी नाटकान सर आमी एक कंटिन्युटी आसता एक. सो तितून तितले विसरोवपाक जायना सर. तुषार, आमी जेन्ना कंपिटिशनांतलो तियात्र लोकांच्या गांवांनी दाखयतात तेन्ना एक तियात्राची जी उमेद आनी उर्बा त्या गांवांत कशी आसता? म्हणजे तुमी जेन्ना बस घेवन पावले, सगळे देंवले तेन्ना लोकांची क्रेज चडशें कितें जाता सर, जेन्ना एक प्रायज विनींग तियात्र आमी दुसऱ्या गांवांत व्हरता सो तेन्ना सर तांकां एक क्युरियोसिटी आसता, बाबा एका प्रायज मेळ्ळा जाल्यार कितें तरी बरें आसतलें हितून. फर्स्ट थिंग क्युरियोसिटी नासता आनी लोक येता पळोवपाक. कारण पिसूड नाका ह्या तियात्राचे तुमी थोडे प्रयोग केले सर केले. सो ते लोक येता सर पळोवपाक की एका खरें डिजर्वींग आसा काय ना हो. फर्स्ट थिंग पयली क्युरियोसिटीन येता सर भायल्या गांवांत. आनी सेकेंड थिंग सर तियात्र जाल्या उपरांत मोगूय तितलोच मेळटा. बॅक स्टेज येवन तुका आर्टिस्ट प्रत्येक जाण सर सांगता की बरो जालो तुमचो तियात्र. सो तें एक्चुली सॅटिस्फॅक्शन सर. आतां तुका खंय तरी केन्ना तियात्र चलता आसतना जावं तियात्राक तूं वचूंक भायर सरला अशें कितें तरी घडलां की जें करून तुका खूब कुस्तार पडलां तियात्राक वचपाक? ना सर, तशें कांयच ना. केन्नाच ना. केन्नाच ना. कित्याक फॅमिलीचो इतलो बॅकींग आसतालो. इन केस केन्ना वर्कींग डे पासून आसत हांव जाल्यार बॅग म्हाजें रेडी जातालें. सगळें पॅक करून हांव जर 5 पासून गेलो सपोज 5 सून घरा पावलो, बॅग रेडी आसतालें, बॅग घेवपाचें, तियात्राक भायर सरपाचो जावं नाटकाक भायर सरपाचो. म्हणटा सगळे फॅमिलीचो सपोर्ट आसा सर. मस्ट. फॅमिली सपोर्ट मस्ट सर, कितेंय करतलो जाल्यार. आतां आमच्या ऑडियन्साकूय आमी सांगया, सद्याक तूं कसलो जॉब करता आनी खंय करता? हांव डायरेक्टर ऑफ अकावंट्सान जॉब करता. हांव 2009 जॉबाक लागलो. तेज्या पयलींच्यान तियात्र नाटकां बीन सगळें करतालो.
हांव अकावंट्स डिपार्टमेंट एज एन अकावंटंट आसा आनी आमकां कशें आसता डिफरंट डिपार्टमेंटांनी पोस्टींग आसता. सो प्रेझेंटली आतां हांव वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान आसा. तुजो गांव? हांव पर्वरी, पेना दी फ्रांस. सो तुजे जे कलिग्स, तुजे बरोबर जे काम करपी, जेन्ना तांकां कळटा की तूं तियात्र न्हेसता तेन्ना तांकां कितें भोगता? सर सांगपाचें म्हटल्यार थोड्यांक खरेंच दिसना हो एक्टींग करता म्हणून. कित्याक थोड्यांनी पयल्लें आसना, थोडे ते कोंकणी ड्रामा जावं कोंकणी तियात्रां कोण पळोवपाक वचना सर. थोडे आमचे फ्रेंड्स म्हणटा थोडे. सो ते म्हणटात तूं एक्टींग करता. सो केन्नाय तांकां सपोज कोणी आमी स्टेटस घालता जावं आमी आमचें नाटक आसा रे, अरे तूं नाटकान तूं करता रे एक्टींग, कितें करता रे कंपाउंडर रोल आनी म्हणटा. सो आसता जाले ते फ्रेंड्स सर आनी एक्चुली आसपाकूय जाय सर. म्हणजे केन्ना तरी कोण तुजें तियात्र पळोवंक असो कोण तरी भायर सरला जावं पावला, तुवें केन्ना तरी आपयला तुजे फ्रेंड्स? हय सर, येयले सर खूब फावटी तशें. आनी येवन स्टेजीर आमचें काम पळोवन सर मागीर खूब जाणांनी एप्रिशिएट केलां. आतां तूं सांगूंक ना मरे आमकां, हें पयलीं केन्ना आफोवंक ना मरे आमकां तियात्र पळोवंक तुजें. सो थोड्यांक खबरूय आसनासलें हो नाटकाच करता म्हणून, थोड्यांक खबर ना जाल्यार तियात्रय करता म्हणून. आतां कसली भुमिका जेन्ना तुज्या हातीन पडटा ते भुमिकेक तयार जावपाक तुका कितले दीस लागतात? दीस म्हटल्यार सर ऑलमोस्ट आमी 1 म्हयनो सर रिहर्स करता. तेजे भायर जेन्ना आमी घरा वयता सर तेन्ना ते रीड करून हारशा फुड्यान मातशी प्रॅक्टीस करून सर एग्जॅक्ट टायम सांगूंक शकना सर कितले दीस वयता पळय. सो प्रत्येक जो एक वर 2 वर अदर दॅन रिहर्सल्स भायरून आपणें मातशें तेजे कॅरेक्टराचेर स्टडी करपाक जाय आसता. आतां कॅरेक्टराचेर स्टडी करता आसतना तुका तूं कॉस्ट्यूम कसले वापरतलो हाचेरूय तुजे विचार आसता? जाता सर ऑटोमॅटीक. काय डायरेक्टर्स विचार जाता सर, मागीर डिस्कशन डायरेक्टरा कडेन जाता की हे सिनाक हें बरें दिसतलें. सेकेंड थींग सर फक्त आपले कपडे बरे जाले म्हणून जायना सर, ते मॅच जावपाक जाय फेलो कॅरेक्टरा बरोबर. सो ते डायरेक्टर सांगतलो. फाल्यां सकाळीं आपलें कितें आसा फक्त आपणेच स्टडी केली म्हणून जायना, आपल्या कॅरेक्टराचेर स्टडी आसपाक जाय, ते डिस्कशन जावपाक जाय. प्रत्येक गजालीक गुरू म्हणटा तो आसपाक जाय. आतां मदेंच पॅन्डमिकाक लागून तियात्राक मातसो दुखोळसो आयलो, तेन्ना तुका कितें भोगतालें की तियात्र आसूंक जाय, आपणें न्हेसूंक जाय? जातालें सर. तेन्ना दिसतालें की नाल्यार असो एक प्लॅटफॉर्म तरी आसचो, OTT प्लॅटफॉर्म टायप, वेरीन आमचे कितलेशेच लोक सर अजून टॅलंटेड आसा जे एक शॉर्ट विडियोज करून घालता, 1-2 मिनटाचे 3 मिनटाचे. एटलिस्ट त्या टायमार कितें तरी बेकार बसच्या पेक्षा कितें तरी विडियोज करून पोस्ट करचे. खूब अशे विचार येताले सर. पण एका वाटेन दिसतालें की स्टेज मिस जावपाक जायना. विडियोजान आमकां रिटेक्स आसता, सगळें आसता सर, वेरे स्टेजीन नासता सर. स्टेज टी स्टेज सर. आनी तुका केन्ना तरी अशें म्हणजे विडियोज जावं आनी कितें करूंक कोणाचो तरी आदार मेळोवन जावं तुवें केन्ना तरी कितें केलां? केन्नाच करूंक ना सर. आनी समज तुका कोणें ऑफर दिली जाल्यार? दोनी हातीन दवरतलो तर. रेडी? हय सर. हय. आनी आतां 2022चो हो काळ चलता, तुका अशें कितें दिसता की तियात्र पुरो? तियात्र पुरो अशें न्हू सर, कित्याक कसलें एक्टींग ती तुमी आतां म्हटलें जे पण विडियो करा जावं कितें करा, एक्टींग म्हणटा ती हांव केन्ना सोडपाचो ना लायफान. चालूच 100%. आतां तूं जॉब करता आनीक तियात्र, चड सॅटिस्फॅक्शन तुका खंय मेळटा? जॉब आसा सर, एरिथमॅटिक्स म्हाका लायक एक्चुली सब्जेक्ट. सो हांव जो जॉब करता पळय हांव तो अकावंटींग. सो तोय म्हाका तितलोच लायक जितले तियात्र कितें करता. पण तियात्र एक हॉबी पार्टान म्हाजें कितें तरी आसा सर. तियात्र जावं नाटक कितें आसा. वेरेज जॉब आसता पळय एक सर्वायवलाक जॉब करपाकूच जाय, पण त्या जॉबान पासून सर म्हाका सॅटिस्फॅक्शन आसा. हय. आतां जॉब आनीक तुजी हॉबी, तुका चड वळख लोकांची जावं चड एप्रिसिएशन खंयचे सुवातेर मेळ्ळा, जॉबांतल्यान काय कलेंतल्यान? कलेंतल्यानूय मेळ्ळा सर चड. कलेंतल्यान म्हणजे जेन्ना ही कार्यावळ आतां लोकां मुखार येतली, तुजे सिनियर ऑफिसर तांकांय ही कार्यावळ दिसतली, जावं सोशल मिडिया उद्देशी लोकां मेरेन पावतली, तुजें एक्सपेक्टेशन कितें आसा
की तूं कितलो मेरेन लोकां फुडें पावतलो? हांव ऑलमोस्ट तुमी म्हटलां तशें की ऑलमोस्ट गोंयभर बाबा तुजें हें सगळें दिसतलें कितें आसा पळय तें. पयलीं थोड्या गांवांनी वळखताले म्हाका, कित्याक हांव जे कमर्शियल तियात्र बीन आसा ते केन्नाच करूंक ना. सो चड गांवांनी भोंवंक ना, पावोंक ना तियात्र घेवन जावं नाटक घेवन. कितें केलां तें कॉम्पिटिशन लेवलाक केलां. तेका लागून म्हाका थोडेशे लोक वळखता जे कमर्शियल तियात्र जावं कमर्शियल नाटकांक जे लोक अख्खे गोंयभर भोंवता. सो ती एक वळख मेळटली सर हेच्या थ्रू. हय, तियात्र हो 7 पड्ड्यांचो. कांतारां कॉमेडी कांत, आनीक मदें थोडे सीन आसतात. तियात्राची मांडावळ तूं जाणा. तुका केन्ना तरी दिसलां की आपणें एक तियात्र बरोवचो? ना सर. सो ती एक डिफरंट कला सर. म्हाका दिसना हांव तितलो वर्थ आसा ती एक बरोवपाक. कित्याक बरोवपाकूय तितलीच मेहनत लागता. बरोवपाक मे बी चड मेहनत लागता आसतली. 7 म्हयने 8 म्हयने खूब जाण टायम घेवन बरयता. ओगी म्हाका दिसता एक तियात्र सोंपलो काय दुसऱ्या तियात्राक रोखडे रेडी आसता. जे कन्सेप्ट आनी हे ते सांगाडो रेडी करता, स्केलेटन रेडी करता आनी तेजेर मागीर बरयता. सो म्हाका दिसना हांव तितलो आसा की तियात्र एक बरोवन. ना, पूण केन्ना तरी तुका तुज्या हातान स्क्रिप्ट पडल्यार रिहर्सल चलता, केन्ना तरी तुका कितें दिसलां की ह्या सुवातेर मातशें अशें चेंज केलें जावं ही लायन चेंज केली जाल्यार आनीक बरें जावपाक येता, अशें केन्ना तरी सजेशन्स जाता सर. खूब फावटी जाता. आनी तें सजेशन घेवन आपणें डायरेक्टर कडेन वचपाचें आसता. आपणें म्हणून कांय चेंज करप आसना. कित्याक कितले जाल्यार डायरेक्टर तेज्या फाटल्यान थॉट घालता, रायटर तेज्या फाटल्यान आपलो थॉट घालता. सो कोणाचो थॉट चेंज करच्या पयलीं ताका कन्विन्स करपाची गरज आसता. सो तशें खूब फावटी जालां सर आमकां की एक लायन अशी दिसता सर अशी केल्यार मातशी बरी दिसता जाल्यार पळोवया. ते कोणाक कन्विन्स करता. सगळेच आमचे सिनियर आसताले, व्हडले आसताले. सो आमी सांगताले सर मातशें अशें करून पळोवया बरें दिसता जाल्यार. अशें करीत जाल्यार कोण चडशे ना म्हणनासले. जर तेंच्या तकलेन कितें एक आयडिया आसा जी तांकां दिसता ती करेक्ट आसा जाल्यार ते सांगताले नाका चेंजीस काय नाका, हें आसूं न्ही. खूब फावटी अशें जालें सर की आमचे चेंजीस सुद्दां तांकां लायक जाल्ले आसा. आतां एक गजाल, आमी कॉम्पिटिशनाचे तियात्र चडशे थिएटरांनी जाता, कला अकॅडमी जावं रवींद्र भवन जावं खंयच्या तरी थिएटरान. कॉमर्शियली म्हणजे तोच तियात्र कॉम्पिटिशनाचो आमी गांवांनी वतात तेन्ना केन्ना अशी तर कितें तरी तुका अडचण जाल्या की आमी आमचो ग्रीन रूम आसता तो तेच सुवातेर खंय तरी इल्या कुडक्याक आमकां चेंज करून. सारकें सर. एक्चुली हेजी खूब गरज आसा सर. गांवची स्टेज घेया, नाटक घेया, तियात्र घेया, एक एक्टराक बेजीक जे नेसेसिटीज आसता पळय ती आसपाकूच जाय सर. थोड्या जाग्यार आमी अशें केलां की लेडीज कॅरेक्टरांक पासून सर एक जस्ट पड्ड्याचो आडोस म्हटल्यार जाता सर. पड्ड्याचो आडोस करून दिल्लो आसा. तितून सुद्दां आमी पळयलें नाटकां सुद्दां केन्ना केलें. सो तें ना आसूंक जायना सर. एक बेजीक नेसेसिटी सगल्यांक मेळपाक जाय सर, आसपाकूच जाय. गांवची स्टेज जावं खंयची सर एक धाकटो रूम कितें तरी. आतां ह्या फुडली तुजी येवजण कशी आसा? जशें सर नाटकां तियात्र मेळत रावतले तशें करत रावतलो. आमचे जे तरणाटे तुजे सारके ही कार्यावळ पळयतात जावं हे पालकाचेर न्हेसतात जावं नाटकांनी वावुरतात तांकां तुजो संदेश कितें? संदेश सादो आनी सिंपल. जर म्हाजे सारको मनीस एक नाटक आनी तियात्र करूं शकता जाल्यार कोणूय करूं शकता. फर्स्ट थींग फक्त जाय म्हणटा ती गायडन्स. आनी सेकंड थींग जितले चड लोकांचे बरोबर काम करतले तितले तेंचे कडल्यान शिकपाक मेळटलें. म्हाका दिसता एक तियात्र करचे पेक्षा 10 तियात्र जावं 10 नाटकां केलीं जाल्यार डिफरंट लोकांक मेळटले, डिफरंट मनशा कडल्यान तेंचे आयडियाज मेळटल्यो. कित्याक एक्टींग म्हटल्यार जस्ट ऑब्जर्वेशन. हांव सराक ऑब्जर्व करतलो, हांव आनीक 4 लोकांक ऑब्जर्व करतलो आनी तें हांव प्रेजेंट करतलो. सर जे तरेन सर एक प्रेजेंट करता. फाल्यां सकाळीं म्हाका एक प्रेजेंटराचो रोल मेळ्ळो, हांव सरा कडल्यान शिकतलो. सर असो प्रेजेंट करता. सो तशे जे कॅरेक्टर्स आमकां वाटेक जे मेळटात, कितलेशेच कॅरेक्टर मेळटा. एक शॉपकिपर धर, कोणूय धर, कितले. सो तेंचे कॅरेक्टर्स ऑब्जर्व केल्यार आमच्यान कसली एक्टींग करूं येता. तुषार बाब, खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो. आमच्या स्टुडियो मेरेन तूं आयलो. खरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. तुमचें देव बरें. तुषारा सांगता इमाणकामत्या कार्यावळ सोंपयता आसतना इतलेंच
की प्रामाणीकपण, ऑब्जर्वेशन आनीक ल्हान जावप हितूंतल्यान मनीस वयर पावता. आयची ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस.